आम आदमी पक्षान गोयचो प्रादेशीक आराखड्याक विरोध केला. आमकां हो रिजनल प्लॅन 2021 अभियानच्यान दवरलेलो जाय आनीक कित्याक लागून दवरलेलो जाय तेजी आमी कारणां हाजेर दिल्या हो आमी तुमकां मेमोरंडम दिता. हें जें चल्लां तें सारकें ना. लोकांचो आवाज वॉयस ऑफ द पीपल शूड बी द बेसीस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी रिजनल प्लॅन. तुमचे कडेन कांय बेज लायन स्टडी ना. बेरेस्तारा एल्विस गोम्साच्या फुडारपणा सकयल आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी टीसीपी खात्याक निवेदन दिला. आमकां RP 2021 नाका आनी आमी हेजे विरुद्ध आसा कित्याक आमी जाणा हें गोंय काबार करपाक ठरयल्लें आसा आनी हातून BJP काँग्रेस आनी MGP सगळे हातीन हातीन आसा. ते हात लोकांक फटयता आनी आमकां हें कशेंच नाका. आमी हें जावपाक दिवचें ना. आमी आतां आमची ऑलरेडी बाजू मांडलेली आसा. सो आमी ताजेर पळयतले आमचेर कितें एक्शन घेता ती. आनी हांव एक सांगूंक सोदता आमच्या गोंयकारांक की हे समज जालें जाल्यार आमचें कांयच उरचें ना. गोंयपण म्हणजे कांयच उरचें ना. सगळे भायले लोक येतले आनी आमचे दर्या हे ते सगळे पिड्यार करून उडयतले. नगर नियोजन खात्याचो चीफ टाउन प्लॅनर राजेश नायकान आम आदमी पक्षान दिल्लें निवेदन घेतला. आम आदमी पक्षाचें म्हणणें आसा की प्रादेशीक आराखडो 2021 हो लोकांच्या फायद्याक ना जाल्यार बिल्डरां खातीर आसा. प्रादेशीक आराखडो तयार करतना कसलोच अभ्यास केल्लो ना अशें एल्विस गोम्स म्हणटा. आम आदमी पार्टी जी आसा इट बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज. स्वराज म्हणल्यार वॉयस ऑफ द पीपल. आनी हे केंद्र सरकारान 73rd आनी 74th अमेंडमेंट हाडून आज कितलींशीं वर्सां जालीं. गोंय सरकाराक हो अमेंडमेंट लागू करपाचो ना. जे घटनेन कितें आसा तें खरें म्हणजे लागू जावंक जाय आसलें तें आजून जायना. आनी लोकांची जी मागणी आसा ती सरकार कित्याक आयकना हो प्रश्न आम आदमी पार्टी आज सरकाराक करता. रिजनल प्लॅन तुमी थापला तो फक्त कोणा खातीर? इट इज ओन्ली फॉर द रियल एस्टेट लॉबी आनी नथींग एल्स. हातून लोकांचें हित कांयच अशें दिसना. तांचे कडेन बेजलायन स्टडी ना. उदक कितले वर्सां पर्यंत पावतलें, कशें पावतलें, फूड सिक्युरिटी ना, कांयच ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कसो जातलो तें कांय ना. आतां CRZचें नोटिफिकेशन तापता म्हणटा आनीक अमेंडमेंट हाडून. आनीक जो इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर लोड येतलो ताचो सुद्दां आस्पाव हातून ना. आनी फक्त रियल एस्टेट लॉबी, बिल्डर्स आनीक लोकांची गरज नासतना सुद्दां फक्त एक स्पेक्युलेशन, लँड स्पेक्युलेशन करून हो रिजनल प्लॅन जो हाडला जाका लागून जे जमनीच्यो किमती सुद्दां अश्यो वाडल्यो गोंयांत की केन्ना आज गोंयकार केन्ना एक घर घेतलो किंवा जागो घेतलो हाचो चिंतप सुद्दां करूंक शकना. म्हणून आम आदमी पार्टी हाचो विरोध करता आनी मागता की गांवांनी जे लोक उलयता, गांवांनी लोकांची जी डिमांड आसा ते डिमांड पयले ताचो आस्पाव घेवन मागीरच रिजनल प्लॅन जावचो. तो पर्यंत हो रिजनल प्लॅन स्थगीत दवरचो ही आमी आज मागणी चीफ टाउन प्लॅनरा कडेन दवरल्या. तर आमची चळवळ चालूच आसतली. लोकां पर्यंत आमी पावतले कित्याक फायनली हो गोंयचो प्रश्न, येणाऱ्या जनरेशनाचो प्रश्न जो आसा, गोंय जें आमी आमच्या ताब्यान घेतलेलें तें गोंय आमी दुसऱ्या जनरेशनाक कशे पद्दतीन दितले हो आम आदमी पार्टी फुड्यान जो प्रश्न आसा तो लोकां पर्यंत पावयतले आमी आनी हें आंदोलन चालूच आसतलें.